गोंयांतल्या 56 गांवचें शारीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आशिल्लो। मात ह्या विशीं बोवाळ जाले उपरांत महसूल खात्यान अधिसुचोवणी फाटीं घेतली। ह्या विशीं महसूल खात्यान पंचायत खात्याक लेखी पत्र बरोवन कळयलें। फाटल्या म्हयन्यांत महसूल खात्यान सगळ्या पंचायतीक नोटीस काडून ह्या विशीं तांची मतां सादर करपाचे निर्देश दिल्ले। त्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडून लोकांनी ह्या गांवच्या शारीकरणाक खर विरोध केल्ली। ताका लागून सरकाराचेर ती अधिसुचोवणी फाटीं घेवपाची पाळी आयली। जी 56 गांव म्हणजे 56 विलेजेस गोंयभरचे जे आसात ते अर्बनायझेशनाक काडलेले सरकारान आणि तेजेर आता एक महत्वाची अशी अपडेट येयल्ली आसा ती म्हणजे जे अर्बनायझेशनाक जे विलेजेस काडलेले ते सरकारानूच आता ते डिसिजन रिवोक केल्ले आसा। सो तुमकां परत एकदा सगळे जी माहिती जी आसा ती विस्तारान सांगता। 2020 एक गॅझेट येयल्ले तितून 56 गांवांचे लिस्ट आशिल्ले। तितून गोंयभरचे जे गांव आसात तितूंतले 56 गांवांचे लिस्ट आशिल्ले आणि ह्या गांवान खंय तरी अर्बनायझेशन जावपाक हो प्रस्ताव आशिल्लो, पण त्या वेळार खूपसो असो विरोध जाल्लो आणि अर्बनायझेशन नाका आमकां म्हणून त्या प्रत्येक गांवांतल्यान आपले ज्यो ग्रामसभा जाल्ल्यो त्या ग्रामसभेन तेणी ठराव घेतलेलो की आमच्या गांवान अर्बनायझेशन जावपाक नाका म्हणून। पण मदींच फाटले 2 दीस जाले हो बोवाळ परत एकदा सुरू जालो आणि तो बोवाळ जो सुरू जालो तो कित्याक लागून म्हणजे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान पंचायत डायरेक्टराक एक मेमोरंडम काढलो आणि खंय तरी अशें सांगले की 1 म्हयने भितर तुमचे जे कितें पंचायतींतल्यान प्रत्येक पंचायतींतल्यान तुमचे कितें जे से आसा ती सांगची आणि 1 म्हयने भितर सांगची। ही हो जो मेमोरंडम आशिल्लो तो फाटले मे म्हयन्यान काडलेलो आणि 1 म्हयने भितर सांगचे अशें तेंचे त्या मेमोरंडमान आशिल्ले। पण तेजेर ते जशें आउट जालो तो मेमोरंडम येयलो म्हणून जसो आउट जालो तेन्ना खुबशे अशे पक्षांनी तेजेर विरोध केलो, तशेंच खुबशे गांवच्या लोकांनी विरोध केलो ते आमी पळयले। जाल्यार एकंदरीत हो सगळो विरोध पळोवन आता सरकाराक खंय तरी हे डिसिजन घेवचे पडले आणि हो जो हे जे डिसिजन आसा जे 56 गांव आसात ते 56 गांवांचे जे शहरीकरण करपाचे हे जे डिसिजन आसा ते खंय तरी रिवोक करचे पडले।